सगळ्या गोंयकारांक येवकार. आता इतल्या राती लायव्ह येवपाचें कारण म्हटल्यार परते गोंयांत जो इश्यू चल्ला म्हादय, आनी जो इश्यू आयज प्रत्येक गोंयकाराच्या जीवन मरणाचो इश्यू जाल्लो आसा. आनी ज्या इश्यूक लागून, ज्या म्हादयक लागून कितलेशेच गोंयकारांक न्हीद सुद्दां सारकी पडना, चिंतून की म्हादय जर आमची गेली जाल्यार आमचें कितें जातलें. सो आयज आतां ह्या टायमाचेर लायव्ह येयलो इतलेंच रिजन की मातसो वेळ पयलीं आमी एक व्हिडिओ पयलो. आमचो जो एजी आसा तेचो व्हिडिओ पयलो पांगम. तो एका प्रेस ब्रिफिंगेक तो सांगता की आतां जे आमचे सरकार आसा ते सरकार म्हादयच्या बाबतींत आतां एक इंटरीम एप्लिकेशन घालपाचें आसा. जो कर्नाटकान DPR दिला, DPR तेंचो अप्रूव जाला CWC कडेन, त्या DPRाचेर ते एक इंटरीम एप्लिकेशन सुप्रीम कोर्टान घालपाचो हा म्हणून तेणी ते प्रेस ब्रिफान तेणी सांगला. आनी तेणी थोडे भितर सेक्शन कोड केला की त्या सेक्शनाच्या अंडर ते सेक्शन घेवन ते वयतले म्हणून सुप्रीम कोर्टान. एप्लिकेशन ते सेक्शनाचेर आसतले. आनी जेन्ना ते आमी सेक्शन आयकले तेन्ना आमी शॉक जाले. आमी चिंतपाक पडले की हे सेक्शन आतां मदींच खंयच्यान येयलें. आतां हे सेक्शन घेवन सरकार वयतलो काय, आमकां तरी एक क्वेश्चन मार्क पडलो. जितली नॉलेज आमकां आसा, जितले आमी एक्सपर्टां कडल्यान जाणून घेता, तेन्ना आमकां दिसलें की हे सेक्शन आतां मदींच कित्याक. भितर आतां सरकार इंटरीम एप्लिकेशन घालतलो एक गजाल आसा. सो पयलो क्वेश्चन म्हटल्यार की सरकाराक DPR कॉपी मेळ्ळे काय ना. फर्स्ट क्वेश्चन, सरकाराक DPR कॉपी मेळ्ळे काय ना. कित्याक आजून तरी म्हाका तरी खंय व्हिडिओ मेळोंक ना, नाल्यार प्रेस ब्रिफींग सरकाराची मेळोंक ना. ती DPR कॉपी घेवन लोकांक एक्सप्लेन केल्ली की अशी अशी ती DPR कॉपी आसा. त्या DPRान अशें अशें जो डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो कर्नाटकान सबमीट केला तितून अशें अशें बरयलां म्हणून, आनी ती आमकां गोवा गव्हर्मेंटान जी मागलेली म्हणून मागला म्हणून ते सांगतात, ती आमकां परती मेळ्ळा म्हणून तेंच्यांनी तरी सांगलेलें. म्हाका तरी खंय मेळोंक ना. सो हांव आतां प्रश्नचिन्ह एक पडटा की विथ DPR कॉपी हे घेवन हे इंटरीम एप्लिकेशन घालतात काय विदाउट DPR कॉपी घालतात. हो एक प्रश्न जसो म्हाका पडला तसो खुबश्या लोकांकूय पडला आसतलो की सरकार परतो सुप्रीम कोर्टान आतां ते इंटरीम एप्लिकेशन घालतात ते ऑन वॉट बेसीस घालतात. मागीर सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टंट गजाल, जे सेक्शन तेणी आयज कोट केला, एजीन जे सेक्शन कोट केला ते आसा वायल्ड लायफ प्रोटेक्शन एक्टाचे सेक्शन 29. परतो रिपीट करता, वायल्ड लायफ प्रोटेक्शन एक्ट जो आसा तेचे सेक्शन 29. आता हे सेक्शन 29 मदींच कशें येयलें. हे सेक्शन 29 इतली वर्सां गोंयचो सरकार उदकाक लागून झगडटा म्हणून दाखयता, नाजाल्यार झगडटाच धरया, जाल्यार तेणी आजून पर्यंत हेच्या पयलीं म्हाका दिसता ट्रिब्युनलाय कडेन तेणी हो सेक्शन दवरूंक ना. हेच्या पयलीं एक्स एजी आसलो, म्हाका दिसता तेणे हे सेक्शन केन्ना कोट करूंक ना, नाजाल्यार केन्ना सेक्शन तेणी हे सेक्शनाचेर ही केस फुडें व्हरूंक ना. म्हाका दिसता हे सेक्शन 29चेर लास्ट टायम जे सुप्रीम कोर्टान चॅलेंज केल्लें की फर्स्ट केस आसली तितूनय म्हाका दिसता सेक्शन 29 येवंक नासलें, नाजाल्यार इतली वर्सां सरकाराच्या तोंडांच्यान आमी सेक्शन 29 हे केन्ना आयकूंक ना. सो हे मदींच सेक्शन 29 येयले कशें. आतां सेक्शन 29 म्हटल्यार कितें, हांव सगळ्या लोकांक वाचून दाखयता की सेक्शन 29 कितें म्हणटा. एक आमचो जो वायल्ड लायफ प्रोटेक्शन एक्ट आसा 1970 तेजो सेक्शन 29 म्हणटा डिस्ट्रक्शन एक्सेट्रा इन अ सेंच्युरी प्रोहिबिटेड विदाउट अ परमीट.
No person shall destroy, exploit or remove any wildlife including forest produce from a sanctuary or destroy or damage or divert the habitat of any wild animal by any act whatsoever or divert, stop or enhance the flow of water in or outside the sanctuary. हे सेंटेंस इम्पॉर्टंट कित्याक एजीन हे कोट केल्ले आसा आपल्या प्रेस ब्रीफिंगेन. Divert, stop or enhance the flow of water into a wildlife into or outside the sanctuary is prohibited. हे थंय बरयल्ले आसा. सो आता हेचो मिनिंग इतलोच की सेंच्युरी जी आसा आमची वायल्ड लायफ सेंच्युरी आसा तेतूंतल्यान उदक स्टॉप करपाक शकना ना भितर उदक तूं घालपाक शकना. सो हाचो मिनिंग आसा. जर तूं तें करता जाल्यार तुका थोडी परमिशनां जाय पडटा आणि जर ते करता जाल्यार थंयचे जे वायल्ड लायफ आसा पळय तेंचे लायफ एनहान्स करपाकूच ते तूं करपाक मेळटा अशें ते सेक्शनान बरयलां. आतां हें सेक्शन घेवन सरकार म्हणटा की आमी सेक्शन 29 घेवन सुप्रीम कोर्टान वयतले. आता सेक्शन 29 जेन्ना एका सेंच्युरीच्यान उदक भायर व्हरपाक जायना जाल्यार एक क्वेश्चन आमकां पडटा की हेच्या पयलीं जे इंटरस्टेट जे वॉटर डिस्प्यूट जाले ते कितले लोकांनी कितले स्टेटीनी आपल्या स्टेटीतले उदक आपणाक वांटून दवरपाक सेक्शन 29 यूज केला हो एक प्रश्न पडटा. कित्याक आमची जी नॉलेज आमी आयज कितें शिकता वाचता तेतून सध्या तरी म्हाका खंयसरूच मेळोंक ना की खंयच्या तरी स्टेटीन सेक्शन 29ची आधार घेवन आपले उदक वाटयला म्हणून. सो हे एजीन सांगचे की सेक्शन 29 खंयसर यूज केला म्हणून हेच्या पयलीं. मागीर नेक्स्ट की हे जे सेक्शन 29 आयज जे एजीन हाडला नाल्यार सरकार फुडें व्हरता हे सेक्शन 29 जी डिपार्टमेंट लागता जी डिपार्टमेंट उदकाक लागून स्पेशली लागता म्हादयक लागून जी लागता भितर मेन येयले WRD भितर मागीर येयले आमचे फिशरीज मागीर येयले PWD कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स रेव्हेन्यू ही जी डिपार्टमेंटां लागता ह्या डिपार्टमेंटाच्या हेडांक घेवन कॉमन मिटींग जाल्ली काय हे सेक्शन 29 फुडें काडपाक आनी हे सेक्शन एक वेपन कशें यूज करपाक एक लास्ट वेपन कशें सरकार सद्या यूज करता ते. सो लास्ट वेपन जे यूज करता ते वेपन यूज करच्या पयलीं चीफ मिनिस्टरान नाजाल्यार एजीन ह्या सगळ्या डिपार्टमेंटाची हेडाची मिटींग घेतल्या आनी ही मिटींग घेवन हे सेक्शन 29चे गोंयचेर कितें इफेक्ट जातले हे तेंच्याकडे डिस्कस केला काय आनी तेंच्यांनी आपले इनपुट्स दिला काय हो एक आमकां प्रश्न पडटा. सो हेचेरूय आमकां एक क्लॅरिफिकेशन जाय की ह्या सगळ्या डिपार्टमेंटाच्या हेडांकडे आनी तेंच्याकडे हे सेक्शन 29 डिस्कस जाला काय ना. आता जेन्ना आमी हे सेक्शन 29 म्हणटा भितर आनी एक डिपार्टमेंट जे विचारलो ते आसा फॉरेस्ट. सो फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाच्या हेडांकडे बसून हे डिस्कस जाला काय ना हे तितलेच इम्पॉर्टंट आसा. आता जेन्ना आमी सेंच्युरीच्या भायर उदक व्हरपाक मेळना म्हणून आयज एजी म्हणटानी इतल्या वर्सांनी हे सेक्शन आता मदींच खंय तरी जागे जाले. 1972 कायदो येयला. गोंयची आमची केस कितली वर्सां जाली चालू आसा. म्हादय कडेन कर्नाटका कडेन झगडी चालू आसा. कितले कडेन कोर्टान केस पावली ट्रिब्युनला कडेन पावली तरी हे सेक्शन 29 अजून पर्यंत धापून कित्याक दवरले हे सेक्शनाचो अजून पर्यंत यूज कित्याक जावना हो एक प्रश्न चिन्ह आमकां पडटा. आता सेंच्युरीच्यान उदक जेन्ना दिता तेन्ना आमकां एक भंय जालो की सेक्शन 29च्या आधाराचेर जर आमी कोर्टान वयता जाल्यार आमच्या गोंयांत जे सेंच्युरी आसा ते सेंच्युरीतले उदक आयज भायर वयता तेचे कितें. हांव परतो रिपीट करता जर ह्या आधाराचेर आमी कोर्टान वयता सुप्रीम कोर्टान जर सेक्शन 29 ऑफ वायल्ड लायफ घेवन वयता जाल्यार आमचे जे गोंयांत सेंच्युरी आसा ते सेंच्युरीचे उदक
आउटसाइड द सेंच्युरी कशें वयता, आनी जर ते वयता आनी ते वयतात 100% जाल्यार सीएमान केन्ना तरी हे डायवर्ट करपाक सगळी परमिशन ऑब्टेन केला काय ना, हो आन्सर सीएमान दिवपाक जाय. सीएमान पयली एक आमकां गजाल सांगपाक जाय की सेक्शन 29 अजून पर्यंत खंयच्या स्टेटीन यूज केला काय ना. सेक्शन 29 जे आमी म्हणटा तेतून आउटसाइड सेंच्युरी ना विदिन सेंच्युरी उदक हे भितर घालपाक जायना, भायर काडपाक जायना, जाल्यार गोंयान जे सेंच्युरीच्या भायर उदक वयता, फॉर एग्जांपल आमचे साळावली डॅम जे नेत्रावळी वायल्ड लायफान पडटा तेचे उदक आमी काले नदीन धाडटा, ते मोल्या पडटा, ते उदक खांडेपार येता, खांडेपारच्यान ते उदक ओपाक वयता. सो ह्या सेंच्युरीच्यान त्या सेंच्युरीच्यान हय वचोन ते ओपा येता, जाल्यार हे सगळे जो प्रोसेस आसा पळय हेका सेक्शन 29 लागना काय, हो एक व्हडलो प्रश्न आमकां पडलो. जर सेंच्युरीच्या भायर उदक वचोंक जायना, नेत्रावली सेंच्युरीचे उदक मोल्या कशें येयलें, हो एक प्रश्न पडटा. दुसरो मेजर प्रश्न आमकां पडटा की तिळारी इरिगेशनाचे जे उदक आसा जे महाराष्ट्रांतल्यान गोंयान येता, आता तिळारी थंयसरूय तिळारी कन्झर्वेशन आसा रिजर्व, ते तिळारी कन्झर्वेशन रिजर्वाचे उदक ते आमच्या स्टेटीन येता, जाल्यार थंय सेक्शन 29 लागना काय, हो एक आनी एक प्रश्न आमकां पडटा की थंयसर सेक्शन 29 लागना, ते वायल्ड लायफ तितलें इम्पॉर्टंट ना. बरें, आनी एक आमच्या शापोराच्यान उदक आयज आमी जे हांगा घेता अस्नोड्या घेता तेका परत लागना काय सेक्शन 29. सो एक मेजर प्रश्न आमकां पडलेले आसा. जर सेक्शन 29 सरकार थंय यूज करता जाल्यार फाल्यां सेक्शन 29 कोणे आमचेर यूज केलें, जर तेच काडून कर्नाटकान जर आमचेर केस घातली जाल्यार आमचे गोंयचे कितें जातलें. आमच्या गोंयांक एक थेंब सुद्दां उदक मेळपाचें ना. सो सीएमान आमकां गॅरंटी दिवपाक जाय की सेक्शन 29 जे ते यूज करता म्हणटात ते सेक्शन 29 यूज केल्या उपरांत गोंयचेर हेचो परिणाम जावपाचो ना. सीएमान सांगपाचें की गोंयचे जे सेंच्युरी आसा ते सेंच्युरीक सेक्शन 29 लागना म्हणून. फाल्यां आमचेच वेपन फाल्यां आमचेर जर कोणी यूज केले जाल्यार आमचे कितें जातलें. ओपा जर बंद पडलो जाल्यार ऑलमोस्ट पणजे तालिगांव सगळे बंद पडटले, कोणाकूच उदक मेळपाचें ना, आख्खे तिसवाडीक उदक मेळपाचें ना. जे एक्स्ट्रा उदक पंपिंग करता आमी सेलावली डॅमाच्यान काले नदीन धाडटा, थंयच्यान खांडेपारच्यान ओपा येता, हे सगळे बंद जातले. सो पणजेकारान आनी तिसवाडीकारान करपाचें कितें, तेंच्यांनी उदक खंयच्यान हाडपाचें आनी ते उदक खंयच्यान हाडटले, हें आमकां चिंतून येयला. हेचो आन्सर सीएमान दिवपाक जाय. आमकां अस्नोड्याचें उदक येता तेका प्रॉब्लेम जातलो काय ना, तिळारीच्यान जे व्हडलें उदक येता तेका प्रॉब्लेम जातलो काय ना. आनी ह्या फुडें फ्युचर आमचे नीड्स आसतले तेन्ना परते दुसऱ्या सेंच्युरीच्यान फाल्यां खोतीगांव सेंच्युरीच्यान जर येयलें उदक आमकां घेवपाक जाय, थंयच्यान जर थंय जर युटिलायज जायना, ते थंय जर उदक सप्लस आसा आनी ते सप्लस उदक जर आमकां दुसऱ्या रिजनान घेवपाक जाय जाल्यार तेन्ना परत सेक्शन 29 आमकां लागतलें काय ना. सो हो जो सरकार जे हे सरकारान घडयला हेचेर हे सीएमान आमकां आन्सर दिवपाची गरज आसा. कित्याक अजून पर्यंत जे सेक्शन अजून पर्यंत यूज करूंक ना ते आतांच कित्याक काडले. आमकां तर 100% डावट आसा की फक्त मे म्हयन्याक कर्नाटकाचे इलेक्शन आसा त्या म्हणसर टायम धुकलपाक लागून ही सगळी नाटकां चल्ल्या. जर ना जाल्यार सीएमान लोकांक गॅरंटी दिवची, लोकांक प्रूव करचें की हे सेक्शन 29 गोंयच्या सेंच्युरीक लागना म्हणून.
हे जर आमकां लागलें सेक्शन 29 जर आमकां लागलें गोंयकारांक जाल्यार गोंयकार उदकाक म्हादयक लागून रडटलो तो रडटलोच, पूण आतां कितें येता पळय तेकाय रडटलो 100% गॅरंटी. सो ह्या सगळ्याचेर सीएमान उत्तर दिवपाक जाय. आयज आमकां भरपूरशे गजाली खबर ना, कित्याक हे जे कितें म्हादयचें इतले अजून पर्यंत जे प्रकरण चल्लां तेतून ट्रान्सपरन्सी म्हणटा ती मेंटेन केल्ली ना, डॉक्युमेंट्स अपलोड केल्ले ना, कितलेशे करोड ऑलमोस्ट 150 करोड मोडले दिसता टॅक्स पेयराचो पयसो, पूण तेचे कितें जालें, स्टेटस कितें कितें पेपर्स गेला हें आमकां पळोवपाक मेळना. आमकां जगा वयले सगळे आख्ख्या इंडियेचे सगळे केसीस पळोवपाक मेळटा, सगळे नेटार आसा, पूण आमच्या म्हादयचीच केस आमकां पळोवपाक मेळना की आयज आमच्या सरकारान कितें केलां, खंय ती पावले, कितें घातलां कितें ना. ट्रान्सपरन्सी म्हणटा ती तेंच्यांनी मेंटेन करूंक ना, खंय डॉक्युमेंट अपलोड जाल्ले ना. सो सीएमान हे सगळे डाउट आसा ते क्लियर करचे, कित्याक जेन्ना आमी हे सेक्शन 29 आयज आयकले एजीच्या तोंडांच्यान तेन्ना आमी लिटरली शॉक जाले, कित्याक आमी गोंयांत सेंच्युरीच्या भायर उदक धाडटा आनी तेका जर परमिशनाक घेतल्या जाल्यार सीएमान ती दाखोवची, एजीनूय दाखोवची, आनी तेका जर परमिशनाक ती लागना जाल्यार ती सीएमान दाखोवची आनी एजीन दाखोवची, सो दॅट आमकां बरे भशेन न्हीद पडटली. एटलिस्ट तितले तरी आमी न्हिदतले की आमचे जे आतां सद्या कितें आहा पळय एटलिस्ट येता मातशे कमी जातलेच ते पाड पडटले, पूण तितलो टायम तरी आमी बाबा नाल्यार आसा ते तरी आमकां मेळटले म्हणून आमकां एक मातशी तरी न्हीद पडटली. इन डिटेल हेचेर फाल्यां आमची प्रेस कॉन्फरन्स आसतली. ह्या प्रेस कॉन्फरन्साक विरेशी तुमकां ब्रीफ करतलो, तेचो टायम आमी सकाळी आउट करतले, कितल्यांक प्रेस कॉन्फरन्स आहा ती. सो तुमच्या फुड्यान आमी आनीकूय पॉइंट दवरतले. सो स्टे ट्यून. म्हादयचेर आमचो रिसर्च सेल काम करीत आसा, आमची जी टीम आसा ती काम करीत आसा. सो जशे जशे आमच्या कडेन अपडेट येतले, जशे जशे हेतून नवीन घडामोडी घडटले तशे तशे आमी तुमच्या फुड्यान येत रावतले. आमचे जे प्रश्न आसा ते सरकाराक मांडीत रावतले, आमचे जे डाउट आसा सरकाराक मांडीत रावतले आनी सरकाराचो तो सरकाराची रिस्पॉन्सिबिलिटी आसतली की जे डाउट आसा ते क्लियर करचे, कित्याक आमचे जे डाउट आसा तेच डाउट जनतेचे आसा. फक्त लोक व्हिडिओ काडिना नाल्यार ते प्रश्न मांडिना हेचो मिनींग न्हू की लोकांच्या मनान प्रश्न ना. लोकांच्या मनान म्हादयक लागून तरी प्रश्न आसा आनी हे प्रश्न आसतले. ते सरकारान या सीएमान आनी एजीन हेंच्यांनी मेळोन ते क्लॅरिफाय करचे. देव बरें करूं. गुड नायट.